एका वर्सा सावन चड काळ फरार आशिल्लो हिस्ट्री शीटर टार्झन पार्सेकार आनी सागर पाटील हाका अटक करपाक पुलिसांक येस आयला। परवरे पुलिसांनी पेडण्या पुलिसाचे मजतीन वयल्या दोगा सयत सनीश खाटवळ हाका बांदकाम वेवसायिकांक धमकी दिवन खंडणी मागिल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पिळोण परवरे मार्गाचेर ह्या तिगाय आरोपींनी व्यावसायिकाची गाडी आडयली, तशेंच ताका धमकी दिवन म्हयन्याक 1 लाख रुपयाची खंडणी दिवपाक सांगिल्ले। उपरांत व्यावसायिकान ताच्या आड पुलिशेंत कागाळ केल्ली। ह्या कागाळीची दखल घेवन पुलिसांनी तिगा आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो। ह्या काळात दुबावीत पार्सेकारान वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केली। परवरे पुलिसांनी पेडण्या पुलिसाचे मजतीन सोद घेवपाक सुरू केलो। दुबावीत पेडण्या वाठारात आशिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच चापळो रचून तांकां पुलिसांनी अटक केले। स्नेहा असोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।